पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. होळी 2 दिसांचेर पावल्या, शिगमो चालू आसा आनी ह्या सगळे बोवळा भितर आमगेले इशू जे आसात ते कशेंच सोंपनात. सो म्हाका दिसता आमगे धुळवड आतां पांडुरंग बाब 12 म्हयने चालू आसता न्ही. सो पांडुरंग बाब आसात, जॉयल बाब आसात, लौकीक बाब आसात आनी पयलो विशय जो आसा तो आमच्या सगळ्या घरांतलो काळजाकडचो. तो म्हळ्यार एप्रिलाक तुगेली शैक्षणीक वर्स एकाडेमीक इयर सुरू करप काय ना. आनी हाजो पयलो मान आसा तो जॉयल बाब तुका वता उलोवपाचो की ह्या विशयाचेर करप कितें. एप्रिलाक वचा कोर्टाक सुद्दां पावले एकाडेमीक इयर केन्ना स्टार्ट करया काय म्हण. प्रमोद, एक सरप्रायज दिसता की वेन द डिपार्टमेंट अनाउन्स्ड इनिशियली दॅट schools will start from February, academic year will start in February. एक सगळ्यांनी ओके म्हणिल्लेशें, विथ associations had said okay and everybody had said okay, but suddenly एक opposition आयले and then one section of parents or one section of stakeholders have said that this is not acceptable and this will cause a lot of trouble or inconvenience to the students because the major reason they have cited is the heat. तितून भितर डिपार्टमेंटाचो हें आसा की डिपार्टमेंट म्हणटा की द स्कूल ड्युरींग दॅट 1 month विल बी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू आवर्स 11:30 एंड इट विल हेल्प देम टू पोर्शना खातीर आनी खूब खातीर आनी इंस्ट्रक्शनल आवर्स. इट फिट्स इन द करिकुलम NEP also and nationally other boards follow the same structure. So now these parents have now moved a high court saying that we challenge this decision and it is now up to the court to decide how to go about whether this is justifiable for this thing. Or if you ask me as a journalist, I feel that if it helps instructional hours in compensating for those hours, it helps in education, then I think it would be a good decision because CBSE board already is going into that format. ICSE is also going into that format. But again, if there is really an inconvenience in terms of heat, as the parents have projected, for a few hours, if that's going to be an inconvenience to this thing, then parents should come up and speak out. Thodi parents aila, but there is a lot of kind of a mixed reaction. Some people are okay for it. Education department itself is saying that it has been accepted across the board. Associations have accepted it. So now we'll have to find out, the court will have to decide whether this is really an inconvenience to the students or not. लौकीक बाब कितें दिसता, कारण विशय सादो आहा. we are not inventing a wheel. Correct. There is a wheel that other boards follow. And we are just trying to follow that same pattern so that academically it becomes better. आता तो इशू हांगा आयला तो तुगे गरमी हो इशू आयला, एकेडेमीक इशू काय आयला ना थंय इशू हे एकेडेमिकाचे भायले आयल्यात. हाव आर यू लुकिंग एट इट? तुम्ही जशें म्हटलें, नवीन कांय करिना आमी. बाकीचे गोंयांत सुद्दां बाकीची जी स्कुलां CBSE बोर्ड बी आहा ती एप्रिलांत स्टार्ट जाता, मे फूल म्हयनो दिता. सो ICSE आतां मार्चाक एंड ऑफ मार्च स्टार्ट जावपाक तेंच्यो एग्जामी सोंपल्यो ह्या वर्साच्यो की दुसऱ्यो क्लासी तेंच्यो स्टार्ट जाता फुडले स्टँडर्डाच्यो. सो नवीन अशें वेगळें अशें कांय करिना की आबूज जावपा सारकें. आमची जी सिस्टम म्हणजे आमची जी संवय आहा तितून मातसो फरक पडटलो, पण मेन म्हटल्यार टिचरांनी हें वेलकम केलां. ते हेजे जोर हायर सेकंडरीचे जो टिचर्सांचे जे एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी हें वेलकम केलां. पेरंट्सांनी तशें ओपोज केल्ले आमकां दिसना. एक थोडे जे आतां हायकोर्टान एप्रोच जाल्यार जाल्यार फाटल्या दिसांनी ते एज्युकेशन डायरेक्टर वा एज्युकेशन सेक्रेटरी कसोन मेळ्ळो तो एक ग्रूप पयलो जाल्यार तशें ताका ओपोज जाता हो दिसना. आनी हिटाचें जें मेन रिजन गोंयचें दिता पळय न्हू, हीट हो फक्त गोंयचो प्रश्न आसूं शकना. दुसरें
एप्रील मे सुटी पडटा आनी ते एप्रील मे भुरगे कितें घरा बसून रावना एक म्हटल्यार, दुसरे कितलेशेच वेगळे जाग्यांचेर समर कॅम्प जाता, थंय भुरगे वयतात तितलोच टायम काडटा आनी समर कॅम्प फक्त क्लासीन जर तूं बसोन आसतलो, समर कॅम्पाक तुका फिजिकल एक्टिविटी आसतले, डान्स कोण करतलो, कोण आनी कसले वेगळे एक्टिविटी करतले. सो जर हिटाचोच प्रॉब्लेम आहा जाल्यार तो प्रॉब्लेम तेन्नाय जावपाक शकता. अफेक्ट इतलोच जातलो कोणाचे जर प्लॅन आहा एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी एप्रील मेन आपूण करतलो म्हणून जाल्यार ते अफेक्ट जातल्यो. जे क्लासीस शिक्षणीक धोरण थारपाक शकना न्ही, जे क्लासीस आहा त्यो अफेक्ट जावपाक शकता, जे क्लासीस ऑर्गनायज करता अश्यो गजाली जावपाक शकता. पण एक सरकाराचें डिसिजन बरें. आतां इल्ले जाल्ले केस बी कोर्टान आशिल्ल्यान आनी आतां परत कळटा की मातशें फुडें तुका म्हणून 7 तारीख केला म्हणून. कोर्टान कितें डिले जाले हियरींग घेवपा वा कितें तरी म्हणजे अशें प्रॉब्लेम येवपाक लागले, एक वेळ ह्या वर्साचें डिसिजन फुडें वचपाक शकता. पण हें आहा की केन्ना तरी जावपाक जाय. जाता ती एक बरो इशू काडलो. आमी अशें उलयतात की एप्रिलाक जर सुटी दिली जाल्यार भुरगीं घरा भितर बसून रावतले म्हणून दार बंद करून. दॅट इज द एजम्पशन न्ही. मागीर स्कुलांक वचून ते क्लासीक बसपाचें, घरा कडेन ते दार बंद करून बसून रावतले आनी कांयच करपाना. आनी घरा कडेन जर भुरगीं दार बंद करून बसून रावले जाल्यार ते सगळे एक तर मोबायल, टॅबलेट नाल्यार टीव्ही घेवन बसून रावतले. हातूंतल्यान कोणाचें कशें कितें बरें जातलें हें अजून म्हाका कळ्ळेना. एकूच हें आसा तेतून विशय आसा की टिचर्सांक मातसो एक हें जातलो की टिचर्स वेलकम डेट, बट तांकां मातसो एक प्रेशर पडटलो की दे विल हॅव टू प्रिपेर रिजल्ट्स ऑफ वन क्लास एंड देन प्रिपेर फॉर द नेक्स्ट. So where education secretary very clearly said that 11:30 आमी सुट्टा. So तुमचे कडेन इनफ टाइम आसा. That also is. Another aspect is that those parents who have actually pre-planned their holidays in April, international holiday book करूंक शकता पयलींच, or maybe even national holidays. So then it is a issue of this year. It cannot be an issue of heat. Heat is every year. It can be an issue of this year. Then you cannot go to court saying that no, we are planning a holiday. No, you need प्रमोट टिचरांक खूब तसो फायदो. तांकां एनिवेज एप्रिलान येवपाकूच जाय स्कुलान. ते फक्त रिजल्ट करून वयताले पळय, सो तांकां थोड्यो क्लासी घेवपाक मेळटल्यो. तांचो लोड जो फुडें येवपाचो आहा, फुडेंचे पोर्शन कवर करपाक जे त्रास काडटाले वा तांकां रेमिडियल क्लासीस मागीर त्यो सांजच्यो घेवच्यो पडटाल्यो, त्यो जर हांगासर त्यो जाग्यार घालता खूब सोंपें जातलें. तेंच्यो गजाली खुबश्यो सोंप्यो जातल्यो. भुरग्यांक व्हडलें गॅप मेळचें ना. म्हणजे व्हडले 2 म्हयन्याचे गॅप जाल्या उपरांत जुनान मातशें जाग्यार जावपाक प्रॉब्लेम जाता. Heat issue doesn't hold good if you're talking about 11:30, because heat is not at its peak at 11:30. Absolutely. एक गजाल म्हाका मुद्दम कित्याक दिसली, लोकिकान बरो मुद्दो काडलो. आमी अशें कित्याक उलयतात की अरे स्कुलांत धाडल्यार भुरग्यांक गरमी लागतली, सो घरा कडेन भुरगे तुगेले कशें बसून रावतले, रुमा भितर एक तर बसून रावचें पडटलें. मागीर ते रुमा भितर बसतकीर कितें करतले तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. मोबायल बिबायल घेवन बसतले आनी तातूंतल्यान कांय बरें जावपाना. दुसरो मुद्दो लौकिकान बरो काडलो. समजा ते घराच्या भायर सरले, ते समर कॅम्पा बी वतले. समर कॅम्पा वचून तुका भायर मागीर तीच हीट लागतली. स्कुला भितर एक तरेचो सूर्य आसा आनी समर कॅम्पाक दुसरी तरेचो सूर्य आसा आनी त्या सुर्याचो फोकस चेंज जाता. अशी काय परिस्थिती ना न्ही. काय ठरावीक लोकांनी म्हणजे आपण पेरंट्स म्हणटा तांच्यांनी अपोज केला. केन्नाय प्रमोद नवी गजाल खंयची इम्प्लिमेंट करता पळय, एग्जाम्पल आसली की फूल टायम शाळा घेवपाची, तेन्नाय अपोज जालो. शाळेचे मर्ज करून बरो शाळा गव्हर्मेंट शाळा बरो डेव्हलप करच्यो अशें म्हटलें तेन्नाय अपोज जालो. सो नवी गजाल जेन्ना करपाक सोदता तेन्ना अपोज हो जाताच. पूण म्हाका दिसता की हो NEPचो जर भाग आशिल्ल्यान जाल्यार हायकोर्ट सुद्दां म्हाका दिसता हातून दखल घेवपाची शक्यता खूब कमी आसा. दुसरी गजाल की शिक्षण खात्यानूच ठरयलां की एप्रिलांतलो पयलो किंवा निमाणो आठवड्याचो वीक जो आसा तो हातूंतल्यान स्कीप करचो, सोडचो म्हणून, आनी तितकीच थोडे दीस शाळा घेवची म्हणून. तिसरो विशय असो आसा की सगळ्या शाळांचे रिजल्ट हे एप्रिलान जाता तेणे तशें म्हटल्या प्रमाण, आनी सगळ्यो चडश्यो टिचरी म्हणजे जो शिक्षक वर्ग जो आसा तो त्या कामानूच बिजी आसता. शाळेंत तेजें एकदां चालू आसता, तेका कांय नवीन हें ना तें. बरोबर. सो म्हाका दिसता की हेचेर चड आर्ग्युमेंटूय जावपाक जायना आनी ताका अपोजीट जावपाक जायना. वयल्यान जशें हांवें म्हटलां अशें पेरंट टिचर्स असोसिएशन ऑलरेडी सुरू जालें डिसिजनां घेवपाक की आमकां जाय एप्रिलच्यान म्हणून. करेक्ट. काल सुद्दां तिसवाडींतल्या व्हडल्या स्कुलान व्हडली मिटींग आपयली आनी तेणी आपलें रेजोल्युशन घेवन दिलें. मोकळे टिचर्स संघटना, शिक्षक संघटना तांच्यांनी पयलींच सपोर्ट केल्लो आसा. करेक्ट. जर जे घटक आसात मेन तांकां जर जाय जाल्यार म्हाका दिसना की कांय ठरावीक लोकांनी जर विरोध जरी केलो तरी हे फुडें वयतले म्हणून. फक्त एक 8 दीस फाटीं फुडें जावं शकता. पूण म्हाका दिसता की हो जो नवीन प्रयोग जो आसा तो एक फावट तेच्यांनी करून पळोवपाक जाय, जेणे करून फुडल्या फावटी बरें इम्प्लिमेंटेशन करूंक मेळटलें. हांव इतलेंच सांगता, कोणें तशी चिंतची न्ही की आमी सामके निर्दयी मनीस हांगा बसल्यात भुरग्याच्या चिंतनात. आमचे सगळ्यांची भुरगीं आसात, ती ह्याच शाळांनी वतात.
आनीक आमची स्वताची भुरगीं त्या शाळांनी वतात म्हणटकीर तांकां कितें परिस्थिती आसा तीय खबर आहा. आमची अशी परिस्थिती आसा की आमचे भुरग्यांची एकाडेमीक इयर मार्चाक स्टार्ट जाता, एप्रिलाक स्टार्ट जाता आनी जुनाक स्टार्ट जाता. अशेय व्यक्ती ह्या टेबलाचेर बसल्यात. सो आमकां सगळ्या तरेचो अनुभव आसा हांगा. सो आमी सामके निर्दयी आनी आमकां कांय पडून गेलें ना अशें चिंतनाकात. वी आर ट्रायंग टू पुट फॉर द व्हेरी प्रॅक्टिकल आर्ग्युमेंट. लोकांक भेवपाची बे नाका. 6वी ते 12वीचे आसा. सो 1ली ते 5वी पर्यंत काय विशय येना तो सध्या. बरोबर. 6वी ते 12वी. 6वी ते 12वीचो विशय आसा. सो आमी इतली सगळे हें चिंतनाकात की आमी कित्याक भुरग्यांक सामके धांवपाक स्कुलां धाडपाक सोदतात. जे बरोबर ते बरोबर म्हणप, जे चूक ते चूक म्हणप, हें ह्या रावंड टेबलाचेर घडटा. तेन्ना आमी कोणाचोच वेगळो विचार करपाक शकनात. आनी पर्सनल अनुभवूय आसात आमचे सगळ्यांचे. तातूंतल्यान आमकां एक गजाल दिसता की जे धोरण आसा तें राज्याच्या दृश्टींतल्यान आनी मॅक्झिमम पॉप्युलेशनाच्या दृश्टींतल्यान बऱ्याचें जर आसा जाल्यार तें राबोवप योग्य. आनी म्हाका सगळ्यांत इंट्रस्टींग आर्ग्युमेंट लौकिकाचें दिसलें की आमी अशी कितें आर्ग्युमेंट घालतात की भुरगीं सामकी घरांत दार बंद करून बसून रावतलीं आनी ती खंयच समर कॅम्पा बी वचची नात. जर समर कॅम्पाक वचपाक जर आमकां आनी धाडपाक जर आमकां आवडटा जाल्यार क्लासीक धाडपाक आमकां कितें आवडना. हो एक इंट्रस्टींग मुद्दो आसा. आतां माय तापता तेन्ना कितें जाता तें पळोवया. पूण एप्रील आमी इतलो तापोवचो न्ही इतलेंच आमकां दिसता. बरोबर न्ही. दुसरो विशय जो आसा जॉयल बाब तो इंट्रस्टींग आहा. आतां आमी आमगे राजकारण सदांच तापिल्लें आसता. ते एप्रील आसूं, मे आसूं, जून आसूं, जुलय आसूं, ऑगस्ट आसूं, थंडेच्या दिसांनी सुद्दां आमगे राजकारण तापिल्लेंच आसता. तातूंत भितर आम आदमी पार्टीन भुमिका घेतली की आमी आनी गोंयांत काँग्रेसी बरोबर अलायन्स करचे नात. आमी झेडपी इलेक्शन सुद्दां स्वतंत्र झगडटले, म्युनिसिपालिटी स्वतंत्र झगडटले आनी डेफिनेटली हो असेंब्ली स्वतंत्र झगडटले. ताजे उपरांत म्हाका दिसता मनोज परब आनी आरजी जागी जाले आनी ताणें हांकां तुगेले सामकी चाळोवपाक सुरवात केली की ते पळय आतां कळ्ळें तुमकां कोण बी टीम ती काय म्हणून. ताजेर आज परत आपान जाप दिल्या आनी ताणें सामको हुर्राक धरून ते होळी मेरेन सगळें वयर काडलां. हाव आर यू लुकींग एट दीस. म्हाका दिसता हें जर सगळें पळयलें जाल्यार बीजेपीची जी लिडरशीप आसा ती सारकी वॉलतेराचेर पांयार पांय घालून तुगेली हांसता आसतली न्ही सारकी. सायडीन एक बरें रेडिओ बिडिओ लावन ते पद किशोर कुमाराची पदां आयकत हांसता आसतलें हें पळयतकीर. Pramod, going back to what Atishi had announced that day, saying that we don't trust the Congress and we decide to go alone for ZP, municipal and assembly elections. The reasoning behind going alone looks a little odd. Why odd? Because she says that Congressचे legislators are defecting. Last time 8 जण सोडून गेले आणि थिंगा गेले म्हणून. This is the same party which contested together in Lok Sabha. No, but then they did not contest together in Delhi. Yeah, they did not contest together in Delhi. And in Goa, you tied up with the same Congress. And which had the same background of defection. Correct. Same tag of defection. And nothing has changed from Lok Sabha till now except Delhi elections. Delhi elections. Yeah. Point number 1. Point number 2 is in Delhi elections, 8 of your MLAs have switched over to BJP overnight to contest because they were denied tickets. So, age ethics and all that moral high ground of politics doesn't stand anymore. I mean, खूप पहिले politics and खूप defection पहिले in Goa. So, if you are basing your argument saying that they are not fit to be allies because there is defection which is happening, I think is ill-founded in the Goa scenario. You are saying that AAP needs a better argument. Better argument, fine. Now, if you are going to, use this as a strategy to pressurize them into considering, आता किती आलं पाहिजे, Benawali, Venzi म्हणता, we need an alliance. Amit Palekar also is in favor of an alliance. Congress does not want an alliance. So, idun vidhar, it appears that Atishi is trying to use a strategy to force the Congress into a decision. It's same Lok Sabha ko kelle. Lok Sabha, Congress was not announcing a candidate and they were not even ready to get together. Suddenly, up through their candidate, Venzi Vegas was the candidate for Lok Sabha. South Goa. Yeah. Immediately, Magir Kadle and Congress announced Apollo candidate after a few this thing. And then Venzi withdrew. So, maybe this is another way of... Pandurang Bab, अशें दिसता तुका काय तुका दिसता alliance is a settled proposition after Delhi की तांकां न्ही एकमेकाचें तोंड पळोवपाचें ना. दिल्लीच्या उपरांत हें सेटल्ड आसा काय हें बिकॉज एक गजाल सारकी आहा
तांची मदीं कॅमेस्ट्री नासत पण लोकसभेक लागून तांकां मॅथमॅटिक्स कळना राजकारणा भितर मॅथमॅटिक्स आनी कॅमेस्ट्री ह्यो दोनूय गजाली गरजेच्यो असतात मागीर तुका गणीत जुळ्ळें आनी जर कॅमेस्ट्री जुळना जाल्यार तें गाडी चलना आनी फक्त कॅमेस्ट्री आसा जर ग्रावंडाचेर गणीत ना जाल्यार ती गाडी चलना हें तुका कितें दिसता सेटल्ड प्रोपोजिशन काय प्रेशर टॅक्टीक दिल्लीचे पॉलिटिक्सान जेन्ना आम आदमी पार्टीन डिसिजन घेतलें की आमी काँग्रेसीक सोडून एकट्यान वचपाचें इलेक्शनाक आनी ताचो रिजल्ट जो आसा तो आम आदमी पार्टी एक्चुली कळ्ळा चडशे म्हणजे जवळ जवळ कितलेशेच कॅन्डिडेट आहा ते पर्संटेज ते काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट रावलो म्हणून पडले आम आदमी पार्टीचे दिल्लीची ही परिस्थिती आसा सो एक तरी काँग्रेसीन भायर येवपाक जाय आपल्या हेतूंतल्यान एक इमॅजिनेशन हितूंतल्यान किंवा आम आदमी पार्टीन अशें इमेजीन करून घेवचें न्ही की आपण आतां हेज्या फुडें काँग्रेसची प्लेस आपूण घेतलो आनी व्हडलें जातलो म्हणून कारण गोंयांत जे 2 कॅन्डिडेट तेंचे कडेन आसा आमदार ती बेस काँग्रेसची ते जे आसा मतदारसंघ UDP किंवा काँग्रेसचे सो आयज ना फाल्यां काँग्रेस ताचेर परत सुद्दां येवूं शकता म्हणजे अशें दिसपाक जायना अशें समजुचें न्ही आम आदमी पार्टीन की हेंच्या वांगडा आमी अलायन्स करूंक ना म्हणजे ऑपोजिशनाक आमी अशें समजता एज अ जर्नलिस्ट की आमी ऑपोजिशन जर एकठांय रावले जाल्यार ताजो फायदो जातलो तांकां आनी तरच हे पावरांतल्या लोकांक सायडीक काडूंक मेळटलें पूण तुमी जर आतांच्यानच सुरू जालें हेंच्यांनी जाल्यार हेजे पयलीं जावप हे जे आसा हें आम आदमी पार्टीन सुरवात केल्या म्हणजे ऑपोजिशनाची जे युनियन जे तेजी युनायटेड फोर्स जो आसा तो आसा तो ना सुद्दां जाल्यार करचो अशें गोंयकाराक खुबश्या गोंयकारांचें म्हणणें आसा अशें ना सुद्दां जाल्यार करचो म्हणून आनी ना जाल्यार तोंड फोडून सांगचें न्ही म्हणटा हय कित्याक खबर आसा तूं कितलेशेच पळयलां जाल्यार काँग्रेसींतले आनी आम आदमी पार्टींतले लिडर एकठांय आसतात भायर वेगवेगळ्या कामाक तुमी एकठांय आसता इलेक्शनान तुमकां काँग्रेस नाका सो काँग्रेसीक कमी दाखोवपाक मे बी अमित पाटकर आसतलो कोण तेकाय आसतलो गिरीश चोडणकराक आसतलो तेका कमी दाखोवपाकूय हो विशय चालू घेतलो आसूं येता हेंच्यांनी कोण तरी अशें आसा येता एका एक भायल्यान पॉलिटिकल तेका एक वेगळो एंगल आसूं येता असो म्हाका दिसता ना जाल्यार सगळ्या कामाक तुमी वांगडा आसता उदाहरणार्थ आमचो सुनील कवठणकर अमित पालेकर दोगूय एका विशयाचेर वांगडा आसता तुमी तुमची फ्रेंडशीप तुमकां अशें दिसना की ह्या सगळ्या पार्ट्यांक गोवा फॉरवर्ड म्हण RGP म्हण काँग्रेस म्हण आम आदमी पार्टी हांकां कन्विन्स करुया आनी एकठांय रावया म्हणून दिसना तुमकां अशें हय हें पडटा तुका कितें दिसता हें सेटल्ड प्रोपोजिशन काय हें तुगेलें अनसेटल्ड प्रोपोजिशन जशें इंडियेचे म्हणजे भारताच्या राजकारणान गोवा जे चित्र दाखयता पळय ते मागीर फुडें वयता जशें लोकसभेन युनायटेड रावन स्ट्रॉंग BJP आसतना सुद्दां काँग्रेसीन सीट जिखलो सगळे युनायटेड रावन तशें दिल्ली जे जालें आनी कशी BJPक सत्तेर हाडली दिल्ली स्टेट हितून ते पळोवपाक मेळ्ळें तरी आसतना जे आतां आतिशीन पळय स्टेटमेंट केलो पळय गोंयान एक आतां जे फाटलें इंटेन्शन कळपाक मुश्कील तो एक रागान केला नाका आतां काँग्रेस गाय जय सर म्हणटा तशें की तेणी पयलीं कॅन्डिडेट बी गोंयान अनावन्स केल्लो आनी मागीर काँग्रेसीचो हळू फाटी सरले सो एक काँग्रेसीक ते आतांच दाखोवन सांगपाक सोदता मेसेज पासोवन की कितें तें आतां करपाक जाय म्हणून पण आतां गोंयचे जे आमी सुरू जाला विशय हेजे वयल्यान गोंयचे हेजे वयल्यान की आतिशीचो स्टेटमेंट येयल्या उपरांत RGPन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली मुद्दम तेंच्यांनी काँग्रेसीचेरूय हें केलें सगळ्यान पयलीं एक्चुअली 2017च्या इलेक्शनाक आपाक B टीम म्हणटाले BJPची मागीर 2022 RGक म्हणपा लागले पण हे डिवायडेडूच उरले आनी BJP तेजो फायदो घेताली ते 2017चे इलेक्शनान तितलो इम्पॅक्ट आपाचो हरशीं जावना जरी आप फूल लेबल लागिल्लें तांकां 22 आमी डिविजनाचो फायदो कसो BJPक जालो म्हणजे इतली नेगेटिविटी त्या टायमार दिसताली ऑन ग्रावंड पण 20 तेंचे आमदार येयले पयले आतां हे जे स्टेटमेंट स्टार्ट जाल्या पळय न्हू ते लोकल RGPन आपलें अस्तित्व दाखोवप म्हणजे RGP तितून एक वाट काडपाक सोदता की कितें करा हे सगळे आहा ते हांगसर बरें करपाक ना विश्वास दवरपाक ना तेंच्यांनी बरें स्टेटमेंट घालें की काँग्रेस सुलेमाना खातीर कर्नाटक गव्हर्मेंटा कडेन उलयता बाबा ताका सोदून दिया म्हणून म्हादयचेर एक लेटर तुमचें वचना ह्यो सगळ्यो बारीक बारीक गजाली आमचे जमनी खातीर जे बिल आहा थंय बाकीच्यो पार्टी कश्यो सपोर्ट करिना सो ह्या सगळ्या बोळा भितर कितले डिविजन जरी जाल्यार तो सगळो फोर्स एके कडेन आमकां म्हणजे गोंयकारपण करून तो कसो वयर ते एक RG हें करपाक सोदता की RG कोणा कडेन झुक्कर तशी अलायन जावंक शकना ते जे एजेंडा घेवन फुडें वयता पळय न्हू एके वटेन BJP एके वटेन सगळे ओपोजिशन घातले RGक आपलें अस्तित्व वेगळेंच दवरचें पडटलें ते अलायन जावंक सारकें RGPन जो सध्या प्रेझेंट स्टँड घेतला तांणी स्वताची एक वेगळी स्पेस तयार करपा खातीर ते गेल्यात एक स्पेस तांणी सुरवातीक केल्ली जी आउटसायडर आनी इनसायडर तांकां लक्षांत आयलें की तें बरें चलना म्हणून ताजेर तूं इलेक्शन जिखपाक शकना
आतां तांणी गोंयकार आनी गोंयकाराचो इंट्रस्ट हो टेम्पलेट तयार केला. जमनी साल्वार करप, हें साल्वार करप. सो हो जो अजेंडा जेन्ना एक काळान विजय सरदेसाय गोंयकारपण म्हणटालो, तो अजेंडा आज आरजी घेवन फुडें वचपाक सोदता. आनी तांणी जे आर्ग्युमेंट घाल्यात ऑन काँग्रेस आनी आप, आर दे क्रेडिबल? See, the narrative which they have changed now is very much relevant, and I think it may get traction going ahead into that election, because see, they will change their goalposts according to the situation. So there they are spot on. I mean, they will see which way the Goan is getting linked to, and they will change their narrative. But here is a case when they are criticizing up for going alone. This is completely ill-founded. I'll tell you why. Because RG themselves have gone solo. How can you comment on another party which is going solo? Okay. Are? If you are going solo, you are not interested in an alliance, then you should not be talking in another party going on an alliance or on alone. Yeah. Point number one. Secondly, it is their decision to take, whether we will go for an alliance or not. They will decide. तुझ्यान ते जे comment मारूंक जायना. I think it is completely ill-founded. It is out of place completely, that argument. So हेजेर कितें म्हणूंक सोदता? I mean, what are you going to say? That they should have gone for an alliance and fought together? That is the alternative. That is the alternative. हय, पण हो जो आरजीचो आर्ग्युमेंट आसा, हेजे बरें फंड मारलं तांणी. कळ्ळें तुका? तें फंड जें आसा तें कोणाचेर चड उसळना. पयलीं प्रमोद हांव एक क्लियर करता की लास्ट मनोजाने म्हटलेलें की सगळ्यो जागा लडोवन जावपाचें ना तें म्हणून. तेका सिलेक्टीव जागा तेंच्यांनी ठरोवपाक जाय की आपूण म्हाका एक 15 जागा लडयतले म्हणून. हीच कन्फ्युजन, ही गोंधळाची परिस्थिती तेजी एकट्याची ना. ही आम आदमी पार्टीची आसा, काँग्रेसीची आसा आनी गोवा फॉरवर्डाची आसा. तुमच्याकडे 1, 2, 3 इतकेच आमदार आहा, ताच्या वयर ना तुमच्याकडे. आज कोणाची 40 जागा लडोवपाची पात्रता ना. एक्झॅक्टली प्रमोद. म्हणून म्हणटा की तांचो युनायटेड तेंच्यांनी फोर्स एकठांय दवरपाक जाय. कळ्ळें तुका न्ही? सो मनोजान परत तांकां टॉन्ट मारला की भाजपाची बी टीम दी म्हणून. म्हाका तेणी म्हटलें हांव सहमत आसा की तुमी दर फावटी तुमचो अजेंडा घेवन तुमी लडलेले आसा. सो तांकांय रायट आसा न्ही. पूण हांव म्हणटा की हे तुमी विसरपाक जाय. मनोजानूय मातशी भुमिका भुमिका घेवपाक जाय. अमित पाटकरानूय घेवपाक जाय, अमित पालेकरानूय घेवपाक जाय, विजयनूय घेवपाक जाय. आनी एक सगळ्यांचो एक फोर्स तयार करूंक मेळटा काय कितें जाय जाल्यार वांटून घेयात प्लेसीस. कारण तुमकां आमकांय खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा, तुमच्याकडे 21 जागा हाडपाक जावच्यो ना कोणाच कडेन. 21 जागा हाडप ही खूब मुखावेली गजाल. चौगांनी मेळून ते करूं येता. 21 जागा हाडप ही खूब मुखावेली गजाल. पयलीं तुजे कडेन 40 कॅन्डिडेट आसपाक जाय. आनी ह्यो ज्यो ओपोजिशनांतल्यो पार्टी आसात तांचे कडेन 40 कॅन्डिडेट सुद्दां नात, अशी परिस्थिती सद्या आहा. सो एकाय पक्षा कडेन 40 कॅन्डिडेट नात आनी प्रत्येकटो तुगेलो पेटला सांगपाक की हांव वता सोलो म्हण. आतां हे सोलो करून एकामेकाक जे सोलून काडटा पळय हे ती जर पळयली जाल्यार लौकीक तुका दिसना बीजेपीची लिडरशीप वॉल्तेराचेर बसल्या सायडीन एक रेडिओ लावन बरी सॉंगां आयकता म्हणून. प्रमोद सारकें म्हणजे रिलॅक्स मोड म्हटल्यार रिलॅक्स मोड सारको. तुमी जशें म्हणटा एका ऑपोजिशनाच्या पार्टी कडेन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट करपाक कॅन्डिडेटूय ना, म्हणजे तशें रिसोर्सीसू आसचे तितलो मनीसूय आसचे ना कॅम्पेन करपाक सुद्दां. आनी बीजेपी एके वटेन अशी पार्टी आहा सद्या 33 आमदार कशें जावन तेंचे हाडून ओडून केले 33 आमदार आहा. प्लस तेंचे कडेन आयच्या जणाक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 3-3 कॅन्डिडेट आहा. बीजेपीक फाल्यां प्रॉब्लेम एकूच जावंक शकता. एक तर हे सगळे युनायटेड जाले जाल्यार ना जाल्यार तेंचे मदले ते लिडर ग्रो जाल्यार एक क्वेश्चन 3-3 तेंच्यांनी प्रॉब्लेम केलो जाल्यार ते खतरी पडून तांकां फायदो ना. दोनूच प्रॉब्लेम तूं कितें म्हणटा की कॅन्डिडेट सुद्दां बीजेपींतल्यानच कोणाक तिकीट मेळना असल्याक हांकां तिकीट दिवची पडटल्यो आनी आपले कॅन्डिडेट तयार करचे पडटले. ही आमची वास्तविकता. आज आमी 2 वास्तविकतेंचेर उलयले. एक शिक्षणाची गरमी आनी दुसरी राजकारणाची गरमी. दोनूय हातूंत भितर आमगेलो एकच सारको सामको सादो एडवायज आसा, ही ग्रावंड रियलिटी. एक वटेच्यान ग्रावंड रियलिटी सांगता की वॉट इज प्रॅक्टिकल आनी दुसरी वटेच्यान ग्रावंड रियलिटी सांगता आमची कोणाची कितली पात्रता आहा ती. सो शिक्षणाच्या विशयाचेर डिसिजन घेवपाची आमची पात्रता आसा काय ना. कारण एक्सपर्ट्स जेन्ना बसून कांय गजाली ठरयतात तेन्ना त्यो एक्सपर्टांच्यो गजाली मानून घेवप आसता. बरोबर. आनी त्याच बरोबर आपली 40 सिटां लडोवपाची पात्रता आसा काय ना. जर तुमचे कडेन कागदारच 40 कॅन्डिडेट नात ते ग्रावंडार कशें आसतले ही दुसरी वास्तविकता. सो
सो हे 2 वास्तविकतेकडे संबंधित विशय आज आमी डिस्कस केले आनी ही प्रॅग्मॅटीक प्रॅक्टिकल व्यू तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केलो. इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब, जयल बाब, लौकीक बाब, होळी बरी जावं दी, शिगमो बरो चल्लाच, थंय तुका धुळवड चालूच उरतली इतलेंच म्हणटा आनीक थांबता. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.